बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. व्हडा वेगीन बदलोत वेतोल्या आयच्या समाजान आमचें एक पावल मारतना आमकां जागृताय कितली गरजेची तें आमी जाणत. संवसारी नदरेंत न्हय पण जेजूच्या बळान आनी ताचे शिकवणीच्या आदारान आमी जागृतायेन जिवंक एक आव्हान. तर जेजूक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक आनी सगळे जागृतायेन आमचीं पावलां मारूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मागण्याचो विशय. दोनी येता तेन्ना चाकोर जागृत मेळीत तो भागी. मिसाचे भेटेन जेजू आपलें स्थान आमकां करता. जेजू आपणाकूच आमकां दिता. केदें व्हड देणें ताचें आमकां. जेजूक घेवन दुसऱ्यांक जेजू समाजाक जावंक आमी वेतांव. आयच्या समाजाक जेजू आमचे उद्देशीं पावूंक सोदता. आमी समाजाक जेजू दितोल्या वो जातोल्या जाल्यार सगल्या वेळार हाची जागृताय आमकां आसोंक गरज. तेन्नाच आमची चाल, आमची वागणूक, आमचें न्हेसप, आमचें उलोवप सगळें जेजू भाशेन जावंक पुर्ती करूंक गरज. आनीक हे खातीर वेळा वेळार आमी जागृतायेन जिवंक गरज. जेजू आमचें कालीज तुज्या काळजा सारकें कर. जेजू दर मिसाचे भेटेन उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येवन तूं आमचे काळजांत बिराड करताय. हे वेळार हे उंड्याच्या रुपान आयलोलो जेजू ह्या अल्तारार आसा. ताका आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. नमस्कारा गीत गावया R30. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. तुका महिमा, तुका प्रभु जेजू
आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो होर तुका भोजन करता आके पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगली रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फाको पोरकोट करता तसो तूच मासुर्या आमी परजोड तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोड गोड तुका बोसा ताळयो पेटून बिजली जगला उज्या बाना सोडून काळकी कुपा पावसात घसघसतून प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 लुकाच्या शिव वर्तमानांत 20:5 वोळ 30:2 तुमी प्रामाणीक म्हूण दवरतात तांकां आपोवंक हांव आयलो ना पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर असलेंक हांव आपोवंक आयला जेजू आमी तुजे नीज फाटलावदार कशे जिवूंक चुकल्या जर्गीची वाटेर आसतना आल्कोली जायत्यो त्यो इतल्यो खऱ्यो की देवान आमकां एकली एकसुरी सांडली अशें दिसता हे पासत ही वाट सोडूनची दिसता आनी देवाची जागृताय आमी विसरल्या ह्या आल्कोलींक फुडो करूंक आनी जैतिवंत जावंक आमकां जायते उपाय देवान दिल्यात ते म्हणल्यार देवाचें उतर पवित्र सभा आनी मोलाचो उपाव मिसाची भेटोवणी हें करूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस गीत गावया I3
देवासलो आपोस गेला आता तरी लागी सरता पातका वाटो जायत्यो चल्ला आता तरी परतून येता जायती वर्सां पातकांत भोवला आता तरी ओळखून घेता बाबणाचेर पातो केला आता तरी माफी मागता ल्हान व्हड पातो हांवें केला भोगोस मोना आतां मागता पातोक मोजे भितर रिगला पातका दुखोत आतां धरता पायच्या घरा परतून येता आनीक सोदून ते वेचना आयज तुजी काकलू सांगता आनीक पातक हांव करचो ना सेकंड कोरितकर 22:9 वोल्ट 15 देवान आमकां केल्ल्या देणी उतरांनी उच्चारूंक जायना असल्या देणे खातीर देवाक दिनवासुया एक मागण्या फाटल्यान आमी दुलपद गायतले देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया सोम्या तुज्या आसने पासत आमी तुका आर्कां दिता जबाब देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया सोम्या हे वेळार तुवें आमकां ही स्वातेर एकठांय केल्ल्या देखून तुका आमी दिनवासता जबाब देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया देवाक आर्कां दिवया देवाक दिनवासुया सोम्या
तुज्या जिविताचे देखी वरवीं आमचे भितर सेवेचें मोन वाडलां देखून आमी तुका दिनवासता. जबाब. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया. सोम्या जेजू, तुवें आवय बापूय वरवीं आमकां जल्माक हाडल्यान आनीक आमकां बरी आवय बापूय फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता. जबाब. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया. कितले उपकार कितली देणी आमच्या जिवितान तूं थांबनासतना दिताय देखून आमी तुका आर्कां दिता. जबाब. देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिनवासुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवाक दिनवासुया. गीत गावया ईसीक. मोच्या देवाक अर्घ दितलो, ताचे नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक अर्घ हांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता, तो मरणांतलो तुका सोडवून दिता, तो काकलुतीन मोगान तुका भरता. म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो, ताचे नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. जितले मोलोप
संसारा वयर आसा तितलो तीर गोड ताचो मोग आमचे ठाय जितली उदेत सोमतेक पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता म्हज्या देवाक अर्घ दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक अर्घ दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचना सोम्याची दुसरे येणे तो जेरूल येतलो पूण केन्ना येतलो कोणाक खबर ना देखून सगळे वेळार जागृत रावूंक गरज लुकाच्या शिव वर्तमान 20:12 वळी 30:5 ते 30:8 जागृत रावूंक आमकां उलो चितान देवाचें उतर आयकुया उबी रावुया तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो पोंच्यो घेवन रावात आपलो धोनी लोक नुस्तो वाज तावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावता तसल्या मनशा परी तुमी जायात धोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळीत ते चाकर भागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो आनी मोदयांनी ओ फांते फारा आदीं पुरेन तो पावत जाल्यार आनी तीं ताका तशींच मेळीत तर ते चाकर भागी देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार नियाळ आयच्या देवाचें उतर आमकां सुचयता प्रामाणीकपणान आनी बरें जिवीत जिवंक पेंगटाक बांदून हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेवन दोनयांक मेळूंक तयार आनी जागृत रावूंक आयज आमकां उलो चिती नासलोल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो हें आमकां कळोन येता आनी नासलोल्या चाकराचो शेवट कसो जातलो तेंय आयच्या देवाच्या उतरान थावें जाता दोनयांक भेटूंक प्रामाणीकपणान जागृतायेन आनी तयारी चड गरजेची आपल्याक दोनी देव मेळूंक ओ भेटूंक दर एक क्रिस्ती भावा भयणीचो हावेस प्रामाणीकपणान जिवूंक दोनयांक मेळूंक तयार रावूंक आयच्या देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक उलो दोनयांक भेटपाच्या दिसाचो उगडास करून आमच्या पुर्वजां परी
भावार्थान सांबाळून देवाच्या उतराक पाळो दिवन दिल्ली जबाबदारी बरे तरेन पाळूंक प्रामाणीकपणान जिवंक आमचे मुखार आव्हान मांडटा. आनी तेन्नाच आमी आमच्या दोनयाक मेळूंक आयतीं जातोली म्हूण उगडास करता. निमाण्या दिसा आमी आमच्या दोनयाक भेटतलींच. ही भेट सुफळ जातली जाल्यार आमची तयारी जावंक जाय आनी आमी प्रामाणीकपणान जिवंक जाय. हे पयले सुवातेर आमी आमच्या मनांत घट रिगोवची गरज. बावतिस्मा दिसा जेजून आमच्या काळजांनी भावार्थाचें बी घातलां. पेद्रूचे पयले चिटीन 22:23. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला, तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिलां. हो सोब जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. क्रिस्ती जल्म जिवंक भावार्थ गरजेचो. हेच भावार्थाची नवसरणी आनी आकारणी आमी करूंक वेळ पावला. ह्या नियाळाचो फळ आमच्या जिवितांत दिसूंक फावो. देवाचेर आमचो भावार्थ रिगोवन खोलावून आनी तिरावूंक आमच्या क्रिस्ती जिवीत अर्थाभरीत करूंक ही आमकां संदी. आमचो दोनी आमकां केन्ना मेळूंक येतलो तें आमकां खबर ना. ही भेट येशवस्वी जातली जावंक आमी आमच्या बरें आनी प्रामाणीक जिविता उद्देशीं जागृत आनी तयार रावूंक देवाच्या उतर आमकां आदार दिता. भावार्थ सांबाळुया. देवाच्या उतराक खालती जावुया. प्रामाणीकपणान जिवंक दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावुया. देवाच्या उतराक जबाबांत गीत घेवया. B7. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाल वयर काटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदाकाल वयर काटेल्या.
साश्टांगी पडटल्या सदांच तुजें नांव वयर काडटल्या सर्वेस्पराक मन फावो आमचो ताचो ताव आमच्यान घेवन वचो तुजें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटल्या तुजें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटल्या तुजो वावर सदांच परगटल्या तुज्यो करण्यो दाखल करतल्या तुजी महिमा फाकयतल्या तुजी ओचर्या गाजयतल्या तुजें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटल्या तुजें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटल्या देव आमच्यो सगल्यो गरजो वळखता तरी आसतना जेन्ना आमी त्यो उच्चारता तेन्ना हे गरजांक आमी कितलीं ओंत्रेकता हाची खात्री देवाक जाता तर ल्हानविकायेन आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया मागणेचो जबाब दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा परत एकदां म्हणुया दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचेर आपलो भावार्थ थिरावूंक न्हूच भायल्या दोबाज्यांक पूण आपले पोरजेचो भावार्था पासत ते बारी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया जबाब दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान जिवूंक समाजाक आनी समाजांत रावतल्या मनशां उदरगतीच्या रस्त्यार चलोवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया जबाब दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा आमी सगळीं देवाच्या उतराक पाळो दिवं दर दिसा तें आमच्या कडल्यान कितें रावता ओळखून घेवंक आनी हे परी देवाच्या उतरा प्रमाणे जागृतायेन चलूंक आमी देवाक मानवलोलीं जावंक आमकां कृपा मागुया जबाब दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा प्रामाणीकपण जावन आसा एका क्रिस्तांवाचें सैम बरें जिवीत जिवूंक आनी आमच्या दोनयाक मेळूंक आमी तयार आनी जागृत रावूंक आमकां दर एकल्याक देवाचो आशिर्वाद मागुया जबाब दोनयाक भेटूंक तयार आनी जागृत रावूंक आमकां आदार दी बापा आमच्या दोनयाक भेटूंक आमचो सगल्यांचो हावेस प्रामाणीकपणान जिवूंक भावार्थान आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवूंक
आमच्या दोनयाक मेळूंक आमी तयार रावुया. बापाचो आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. दिमी घालुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो क्रायस्त आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तान्नेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.